सगळ्यान आणि एक गजाल म्हटल्यार जे शॉकिंग गजाल आमकां एक म्हटल्यार टॅक्सी मीटर जो टॅक्सीचो इश्यू येदो व्हडलो चल्लोलो हो आतां टॅक्सी मीटर हायकोर्टान डेडलायन दिल्या गव्हर्मेंटाक. टॅक्सी मिटरांचो इश्यू असो आसा, खूप जाणांक खबर नासलेले टॅक्सी मीटर, लोकूय म्हणटा टॅक्सी मीटर जाय टॅक्सी मीटर जाय. बरें टॅक्सी मीटर जाय जाल्यार एक लोकांक सांगपाक सोदता हांव, जो टॅक्सी मीटर आसा तो आता सरकार ते दीस एक नवीन टाइम्साचेर न्यूज येयल्ली की 20,000 टॅक्सींक गव्हर्मेंट टॅक्सी मीटर बसयतलो, 20,000 टॅक्सीज, आनी तेका लागून 34 करोड खंय तेका खर्च आसा. गव्हर्मेंट आपल्या बोल्सांतलो म्हणजे गव्हर्मेंट आमच्या बोल्सांतले पयशे काडून मीटर घालतले, ते मीटर घालतले तेका 34 करोड का एक्सपेन्स आसा. 34 करोड म्हटल्यार एक टॅक्सी मीटर तो 17,000 रुपीज पडलो. प्लीज नोट, एक टॅक्सी मीटर 17,000 रुपीज पडलो. आणि त्याचो हे कोणाकडे आसा? जीएलआ कडे. पहिली म्हटल्यार हे जीएल आसा, कदंबा आसा, हे पयली लॉसान चलपी हा. जीएलआचे पासून म्हाका दिसता केकान कितले तरी 19 करोड कितें तरी लॉस दाखयला. कदंबाचे 100 करोड कितले तरी लॉस दाखयला. जाल्यार परते तुम्ही जीएलआ कडे काढून दिल्या. आणि मेन इम्पॉर्टंट थिंग, हो जो मिटराची जी कंपनी यांच्यानी सिलेक्ट केल्या, तुम्ही लोकल फॉर वोकल म्हणता, सगळे म्हणतात, तुम्ही काढल्यात आणि तो कॉन्ट्रॅक्ट काढल्यात आणि एका खंयच्या तरी दिल्लीच्या कंपनीक काढून दिल्यात. आणि त्या पासून कितें गव्हर्मेंटा हायकोर्टाची ऑर्डर असली की टॅक्सी मीटर बसय म्हणून. जाल्यार हेंच्यांनी एक क्लब केला, ते 3 गजाली क्लब केला भितर, टॅक्सी मीटर, तुझो जीपीएस ट्रॅकर आणि पॅनिक बटन, हे तिनूय क्लब करून तेंच्यांनी त्याचो 17,000 त्याचो आता कॉस्ट पर हेड पर टॅक्सी ते 17,000 गव्हर्मेंटाचे म्हणजे आमच्या पैशातले काडटले आणि टॅक्सीकारांक लायतले. फर्स्ट ही गजाल. सध्या एट प्रेझेंट टुरिस्ट गोंयान येना, टॅक्सी रोडाचेर ना, टुरिझम टोटल बंद आसा, ऑलमोस्ट बंद आसा. कोविडान सरकाराकडे पैसे ना जाल्यार सरकार कित्याक हायकोर्टान सांगना की आमकां सध्या आमची प्रायोरिटी आसा ऑक्सिजन सिलिंडर्स, आमची प्रायोरिटी आसा कोविडाक लागून बेड्स, आमची प्रायोरिटी आसा ऑक्सिमीटर्स, थर्मोमीटर्स, आमची प्रायोरिटी आसा कोविड केअर सेंटर्स, ऑक्सिजन प्लांट्स, हे आमची प्रायोरिटी आसा आणि आमकां तो पैसो थंय लावपाक जाय. सध्या आमची प्रायोरिटी टॅक्सी मीटर्स ना अशें हो सरकार कोर्टान कित्याक फायट करिना? हो सरकार कित्याक इतलो हे जाला टॅक्सी मीटर लावपाक की तेका आता 34 करोड गव्हर्मेंटाचे पैसे, आमचे पैसे टॅक्सी मिटरांक लावपाक, जेन्ना टॅक्सी रस्त्याचेर चलत ना. गोवा मायल्स तुम्ही हाडले, आता तुम्ही टॅक्सी मीटर हाडटात. आता टॅक्सी मिटराचेर जर तुमकां ब्रेकअप करपाक दिलो जाल्यार पयली म्हटल्यार जो टॅक्सी मीटर आसा तो टॅक्सी मीटर जो लायता तो टॅक्सी मीटर पयली म्हटल्यार AIS 140 आणि ह्या नॉर्म्सा प्रमाणे तो लागता. आता तेका 2 गजाली आसता, जीपीएस आसा, एक जीपीएस, आणि इंडियेचे आमचे हे आसा IRNSS, इंडियन रिजनल नॅव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम. सो आमचो जो इंडियन सॅटेलाइट सिस्टम आसा पळय त्याच्या वांगडा तो असपाक जाय. सो तेंचे नॉर्म्सान अशें बरयल्लें आसा. जाल्यार हो जो तुमची न्यू जो तुम्ही ट्रॅकर लायता, जीपीएस ट्रॅकर लायता पळय, तो जीपीएस ट्रॅकर खंयच्या नॉर्म्सान बसता? हेतून बसता काय बसना? काय तुम्ही जीपीएस लायतात आणि तो जीपीएस इंडियन सॅटेलाइटा वांगडा काम करिना? हे पयली एक चेक करपाक जाय. सेकंड थिंग, तुमचो जो तुम्ही म्हणटात आता तुम्ही 17,000 तुम्ही कितलो तरी घेता, तुम्ही 17,000 जो टॅक्सी मीटर आसा. आता बॉम्बे कशें आसता, ओपन मार्केट. तू टॅक्सी घेतली, तू मीटर खंयच्याय कंपनी कडल्यान हाड, तू मीटर लाय, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट येतले, तुजे चेक करतले, सारकें सर्टिफिकेशन, तू सर्टिफाईड तुका मेळटलो. सो यू आर थ्रू. गोंयान हांगा तेंच्यांनी एक वेंडर फिक्स केला, तेका तिनूय हे प्रॉडक्ट दिवपाक सांगला. जो टॅक्सी मीटर थंय बॉम्बे बरे सेंचुरी कंपनीचो मेळटा तो 4,500 रुपयांक मेळटा. बऱ्या कंपनीचो 4,500 रुपीजांक मेळटा. मागीर तुझो पॅनिक बटन आणि जीपीएस ट्रॅकर तो धरून तो दोनूय मेळोन जर आनी 4,500 रुपया पडटा. आणि हे जीपीएस ट्रॅकर आणि पॅनिक बटन करपी आमच्या गोंयान कंपनी आसा, गोंयचे आमचे भुरगे हे करता.
सगळी लायसन्सा घेऊन नॅशनल लेवलाचेर सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची लायसन्सा घेऊन गोंयान कंपनी सेटअप जाले जाल्यार त्या कंपनीक हो कॉन्ट्रॅक्ट कित्याक वचोंक ना, एकट्याकूच सगळें कित्याक दिवपाक जाय? आनी त्या कंपनीक सुद्दां दिल्ले म्हाका दिसता हे सगळें जे 17,000 जे पडटा पळय ते 10,000च्या भितर जर इतल्या बल्कान 20,000 पीस जेन्ना आपण घेतलो म्हाका दिसता ते 7 ते 8,000 जावपाक जाय. 7 ते 8,000 जी गजाल जातली ती गजाल आयज तुम्ही 17,000 करता म्हणजे 10,000 रुपया एक्स्ट्रा आमच्या बोल्सांतले काढून तुम्ही टॅक्सी मिटरांक लायता. दिसताना टॅक्सीवाल्यांक दिसतले ना लोकांक दिसतले की गव्हर्नमेंटान लायला, फ्री लायला, पूण फ्री लायला त्याच्या फाटल्यान 10,000 रुपया आमचे एक्स्ट्रा वयता. सो इतले 10,000 एका टॅक्सीचेर इंटू 20,000. सो हे 20 करोड जे आसा पळय 20 करोड एक्स्ट्रा आयज वयता ते 20 करोड आमच्या हेल्थ केअर सिस्टम सारखे करपाक कित्याक हो सरकार यूज करिना? एव्हरी टाइम तुम्ही प्रायव्हेट कंपनीक दितात, कॉन्ट्रॅक्ट दितात आणि तुमचं डबल टिबल तुम्ही रेट्स लायतात. जसे व्हेंटिलेटराचे 2 लाखाचो व्हेंटिलेटर 8-8.5 लाखांक हाडलो तसे आयज तुम्ही 10,000चे 7,000चे सगळे जे जाते पळय ते काडल्यान तुम्ही 17,000 हाडले. आणि तुम्ही सामके फाटल्यान लागले जसे की टॅक्सीकार सामके रावले टॅक्सी मिटर घालपाक आणि टुरिस्ट रावले केन्ना टॅक्सी मिटर कोण आपण फेअर दिता काय म्हणून. हांगा लोक मरता, लोकांक बेड्स ना, लोकांक ऑक्सिजन ना, लोकांक ऑक्सिमिटर्स ना, लोकांक अजून सारखे तुम्ही जे किटान गुळयो दिता ते तुम्ही कमी केला म्हटल्यार तेचेर तुमचो लक्ष ना. तुमकां कितें जाय एकदा तो कॉन्ट्रॅक्ट घेतलो ते मिटर लायले 10,000 रुपया काढून एका हेचेर एक्स्ट्रा काढून मारले ते मागीर तुमचे कितें कमिशन सेटिंग कितें आहा पळय ते तुमकां खबर.